फातोडेर नरकासुराक मारून विजयोत्सवाचो झगमगाट। दारादारांनी पणट्यो, घरादारांनी रांगोळ्यो, आकाश दिवे दिवे पेटले, तेल उठण्यान अभ्यंग स्नान जाले, काट्टा फुटली, ओवाळणी जाली। नरकासुरान रात जागोवपी मात न्हिदून उरले। फोवांच्या फराळान ताटां भरली। मंगळारा लक्ष्मी पूजन, व्हडले दिवाळे मेरेन दिव्यांचो उत्सव, गोंयकारांची दिवाळी। फातोड्ड्या श्रीकृष्ण विजयोत्सव कार्यावळीक विरोधी फुडाऱ्यांनी हातात हात घालून एकवट दाखयलो। हातूंत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, काँग्रेसीचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, आरजीचे मुखेली मनोज परब, गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय आशिल्ले। ह्या वर्साच न्ही पूण फुडाराक फुडले पिळगेक गोंयचे फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले। दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता। नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता। नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना। गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना। आनी हे गोंयकाराक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हजे वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून। आणि हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले। साधारण 33 नरकासूर आहे। हे 33 नरकासूर गोंय पेटोय उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली। आमचे मदें थोडे नरकासूर आहे, तांकांय आमी उलो मारताय। वेळ जायना ना। आनीक तुमी चिंतपाक जाय, गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून। ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तांकां ही मेसेज हांव सांगपाक सोदतां। आमी सगळे एका स्टेजीचेर केन्ना तरी आसतले म्हणून हांवें तरी पर्सनली केन्नाच तो विचार करूंक नासलो। पण आयज असो वेळ येयला गोंयचेर आनी गोंयकारांचेर जेन्ना जेन्ना अत्याचार वाडटा, अधर्म वाडटा, तेन्ना त्या धर्माचेर अधर्माचेर जेद जर करतले जाल्यार धर्म राखपी देव येता। आयज बीजेपीक जर ह्या सरकाराक, गोंयकार विरोधी सरकाराक जर आमी लासेंतले उजो घालतले जाल्यार सगळे गोंयकारांक एकठांय येवचे पडटले। गरीब लोकांक बरे कपडे दिवन तांकां मदत करपाच्या हेतान सांकळे बस स्टँडार मुख्यमंत्र्यान रोटरी क्लबाच्या जोडपालवान क्लोथ्स बँक सुरू केल्ली। कोणाक कपडे दान करपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर लॉकरांय केल्लीं। पूण लोक खंय लॉकरांनी कसल्याय कपड्यांच्यो राशी मारतात। कपड्यांचे कितलेशेच साक कचऱ्याक दिल्यात। लोकांनी नियाळ करून वेवस्थीत कपडे दान करचे म्हूण सांकळी बस स्टँडाच्या इन्चार्जाची मागणी। सगळ्या सांखळेकारांक एक विनंती आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्यान ही बरी योजना केल्ली आसा की एक गरीबाक कोणाक जो कपडो मेळना तांकां कपडे मेळचे म्हणून। आनी दोतोरान मुख्यमंत्र्यान स्पष्टपणे सांगलेलें आसा की जो पोरनो कपडो आसल्यार जाता व्यवस्थीत धुवन घडी करून हाडून ह्या भितर व्यवस्थीत दवरचो।
आणि तो आमचो सिक्युरिटी ते हँडल करता व्यवस्थित. पण आयज आमच्या लोकांनी ती कशी तेजी हें केल्ली आहा व्यवस्था. हे सगळे हाडून पोरणे नाका नाका जाल्ले कपडे जे कोणाक जायना पूण वरान तसले कपडे हाडून हांगा राशी मारलेले आहा. ह्या फाटल्या 15 दिसां पयलीं आमी हांगासर आख्खो एक 5-6 साक भरून कपडे आमी म्युन्सिपालिटीच्या गाडयेन घालून वयर हितून उडयल्ले आसा, कचरा उडयता थंयसर. रिक्वेस्ट म्हणजे सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, विनंती करता की तेंच्यांनी व्यवस्थित कपडे धुवन घडी करून हाडून भितर दवरचे आणि आमच्या मुख्यमंत्र्याचे उतर राखचे. ಪ್ರುಡೆಂಟಾ खातीर ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಂಬಳೆ. ಮತ್ತೆ ಆ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. कारवार जिल्ह्यातल्या वनावर तालुक्यात येवपी कासारकोट हांगासर रविवारी रात्री 9:30च्या सुमाराक 11 kV हाय व्होल्टेज वीज वाहिनी तुटून पती आणि पत्नीचो मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आसात. पती संतोष गौडा आणि पत्नी शीता गौडा अशी मृत पाविल्यांची नावं आसात. त्यांच्या घरा शेजारल्यान ही हाय व्होल्टेज वीज वाहिनी केल्ली. ती वीज वाहिनी रात्री तुटून यांचो मृत्यू जाल्लो आसात. तेच्या पश्चात 2 तांकां भुरगे आसात, ते कॉलेजाक वयतात. ह्या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ आसा तेंच्यांनी आक्रोश व्यक्त केल्लो आसात आणि ही घटना घडली आसा ती वीज पुरवठा करपी जी कंपनी आसा एस्कॉम कंपनी तेज्या दुर्लक्षाक लागून आणि निर्लक्षाक लागून ही घटना घडली आसात. तेका लागून संतापलेल्या नागरिकांनी स्ट्राईक करून तेंचेर जे एस्कॉमचे अधिकारी आसात तेंचेर कारवाई करची अशी मागणी केली आसा. तशेंच त्या पती आणि पत्नीचे जे 2 भुरगे आसात तेंकां सरकारी नोकरी दिवपाची मागणी तेंच्यांनी केल्ली आसात. मात्र जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी ती मृत्यूदेह ताब्यात घेवचे ना अशें मत ग्रामस्थांनी घेतिल्लें आसा. कॉल आयलें कुडचरे शेंडा बाजाराक उजो लागला म्हणून. आमची बंदोबस्त गाडी नरकासुरा हांगा बंदोबस्त गाडी आसली ती पयली टर्न आउट जाली. मागीर आमची स्टेशनावयली गाडी आयली. 2 बॉम्ब आमी हाडले हांगा आनी उजो पयल्यार खूब व्हडलो आसलेलो. मागीर आमी तो विथीन एक हाफ एन वरान कंट्रोल केलो. स्टाफ कितले तुमचे हांगा तैनात आशिल्ले? आमचे स्टाफ आसले अंदाजे 12 जाण प्लस आमचे स्टाफ हांगा नियर बाय आसा ते नरकासूर हे पळोवपा आयिल्ले स्टाफ सिविलां तेणी आमकां सगळ्यांनी बरें. मार्केटांत प्लास्टीक चड आशिल्ल्या कारणान थंय उजो पेटपाचे चान्सीस चड. एक्चुअली कितें जाता हे स्ट्रीट वेंडर जे आसा पळय न्ही तांकां कितें आसता जे जेन्ना आपली शॉप बंद करून वता तेन्ना आपल्याक ते पयर प्लास्टीक घालता आनी धापून वता. कित्याक तांकां डेली येवन परत माल फेक कित्याक तांकां हें ना कित्याक स्ट्रीट वेंडर ओन्ली सपोज ते तांकां भितर काय तांकां बाबा आपल्याला माल खंय दवरपाक तांकां काय भितर हें ना बॉक्स बीन तशें कांय ना. तर थोड्यांनी आपआपलें करून घेतल्या पूण जे कोणाली ना तो ताजेर ते कितें करता वता तेन्ना घरा वता तेन्ना हाजेर प्लास्टीक घालता आनी वता. सो मे बी ताका लागून जो इन्सिडंट जो घडला तो अत्यंत हृदयवी अशें केन्नाच आमच्या कुडचड्यार असल्या दिसा हें घडप नाका आशिल्लें. म्हाका दिसता तांकां जे कोणाक लॉस जाला इन्स्पेक्शन करतले तांकां भितर काळोख पडटा पूण हांव भितरल्यान आनी भायल्यान दोनी कडेन हांव लायटी घालून दिल्ली तांकां. म्हाका दिसता लायट चालू आशिल्ल्यो मे बी ते सायडीच्यान ते कोण बशिल्ले ते सायडीन बशिल्ले लायटी चालू आशिल्ल्यो. सो आमी आमदारा कडेन डिस्कशन करून आमी ते मुखार व्हरतले. जे कोण प्लास्टिकीचे कोण घाल्ले आसा तांकां हांव स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दितलो आनी ते काडपाक लायतलो. तुरंत त्याच दिसा हांव काडून घेतलो. जे कोण प्लास्टीक यूज करता वयर कोण शेड बीन प्लास्टीक कोण घाल्ली आसा जावं कोण रातचे कोण बाबा लायट जे कोण चालू धरून वता जावं कोण आपल्याला मिटर चालू धरून वता तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो बाय ट्युजडे. रातचे वेळार हांगा पेट्रोलिंग जे आसा ते पुलिसांची जावपाक जाय काय नाका? हांव मे बी हें जातकीर इन्स्पेक्शन जातकीर हांव आमचे जे PI आसा ताका इन्स्ट्रक्शन दितलो ताणें हांगा नायट पेट्रोलिंग करचें. हिंगे एक इलिगल नाक जालो जाता आनी ते कोताय कोण सगळे झारखंडाचे टोटल झारखंडाचे 100-200 मायज लोक येता आनी ते थिंगा कॉक फायट घाताय. आतां कॉक फायट घायलें कॉक फायटा लागून सद्या केस्तांव जाताय थिंगा चॅलेंज लायताय ते पयशांक गॅमलींग तें सकाळीं ते 11:30-12 म्हणल्यार स्टार्ट जाता आनी एट लास्ट 6 o'clock त्या दोना ते बंद कोताय. सनसेट जाता त्या दोना मॅस कोताय. म्हाका इतली भिरांत आहा थिंगा मर्डर जायत म्हूण. कित्याक ते कोंब्यांक घेर घाताय त्या दोना आपल्यागे हातीयार घेवन येताय कोण सुरी बीन घेवन येताय त्यो हांवें चोयले. फकत म्हाका प्रॉब्लेम नाक जालो कोणाकय आमगे वाड्यांक हें करून दिनाकाय. हेजेर म्हजो निशेध आहा. हें बंद जावपा जाय. हांवें पुलीस कंप्लेन केला तेका लागून पूण पुलिशेन एक्शन घेयलें ना. पूण आतां टू मच जालां सारकें टू मच जालां. एसो घाणी कोन्नाय ही सारकी घाणी जाल्या हिंगा.
केसो बोवाळ माताय आनी कितें कोत्ताय दोंग्या ब्लेड बांदताय आनी ते कोण आयकिल्ले ते भाशेन ते कोण सावण सोन देखून येताय ही कॅप सोन देखून येताय ही इतू फेमस जालें ते प्लेस हे कॉक फायटाक आमगे लोकल कोण इनवॉल्व नाय तितूंत गेर घालपाक भायले थिंगा असो गेर घाताय हिंग कोंब्यांची. रामा काणकोणकाराच्या अटेम्प्ट टू मर्डर केशीन झेनेटो कार्दोजोक बेल रिजेक्ट करतना कोर्टान ताचे आदले गुन्यांव गृहीत धरल्यात. कार्दोजोची बेल रिजेक्ट करतना स्पेशल कोर्टान केल्ली कांय निरीक्षणां अशीं. बेल दितना मेडिकल रेकॉर्ड इतले म्हत्वाचे आसनात, पूण रामा काणकोणकाराचे म्हत्वाचे भागांक दुखापत जाल्या म्हूण प्रमाणपत्रांत स्पश्ट. झेनेटो बरोबर जेलीन घातिल्ल्या दुबाविताचो मॅजिस्ट्रेटा मुखार अजून स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाल्लो ना. झेनेटोक बेल मेळ्ळी जाल्यार गवाय दिवपी आपलो स्टेटमेंट बदलपाक शकता वा फाटीं सरपाक शकता. झेनेटोक कळय नासतना ताका अटक केल्ली म्हूण झेनेटोचो आदवोगाद सांगता, पूण झेनेटोच्या फामिलीक 2 दिसां उपरांत झेनेटोक अटक करपा फाटलीं कारणां कळयल्लीं म्हूण रेकॉर्डा वेल्यान कळटा. गुन्यांवाची गंभीरताय पळयल्यार उसरा कळयलें म्हूण प्रॉसिक्युशनाच्या केशीचेर कांय परिणाम जायना. शिरीगांव केशींत कोर्टान झेनेटोक आरोपी घोशीत केला. सुप्रीम कोर्ट जो मेरेन हायकोर्टाचो निर्णय भायर उडयना तो मेरेन तो दोशी. ही केस स्पेशल कोर्टान झेनेटोचो कॅरेक्टर समजून घेवपा पुरती गृहीत धरल्या. झेनेटो 500 ते 600 जाणांचे एक व्हडलें गँग चलयता म्हूण रामान कोर्टाक सांगलां. झेनेटोच्या जामीन अर्जांतूय झेनेटोन आपूण कितल्याशाच केशींनी आशिल्ल्याचें सांगलां. हिस्ट्री शिटर म्हणपाक किमान 3 केशींनी तरी दोशी सिद्ध जावपाक जाय, पूण झेनेटो आड आशिल्ल्या कितल्याशाच पेंडींग केशींची फाटभूंय ताच्या जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरचें रामाचो आर्ग्युमेंट. झेनेटो 2 जाणांचेर सुरी हल्लो करपाचे केशींत आशिल्ल्याचें स्पश्ट. 20 वर्सांचो आसतना सावन तो क्रिमिनल केशींनी घुसपला. त्या खातीर ताचो स्वभाव जामिनाचेर निर्णय घेतना गृहीत धरला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. This is a broad-minded captain. I MP जावन गेले काँग्रेसाचे पयले. I don't say they have not performed, but minimum they have performed. Either काँग्रेसाचो देखून जावन दी. But this MP, he is all-rounder. हो ग्राउंडाचेर खुद काम करता MP. He is an inspiration to me and everybody here. आज लोक जो आयला ते म्हणटा एसो MP आज MLA देखून कमी आहाय तेज बरें. नो, I am not criticizing them. But if you compare this MP, he is super. See, I have explained it a few weeks back. There is no other party in Goa which is secular, first of all. And there is no other party beside Congress for Goans. जे पार्टी आमची काँग्रेस पार्टी is the only secular party. It is a democratic party where you can express your views. हॅट्रिक जावपा आहा ती दिना जावपाक आज सगळी तुम्ही एकठांय जावन हिंगा आम आदमी पार्टीक हाडून मुखार व्हरपाची गरज आहा. कोतली की करपा नाही कोतली न्हू. येस, आय थिंक दिस इज द स्पिरिट. कित्याक तुमचो तरी भाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत आनी वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आम दोगांयकूय जिखून हाडय ते लोकांक विचार जाल्यार आमी इलेक्शनाक पयशे वांटलो नाही. कोणाकूय 1000 रुपये 2000 रुपये हातीन दिन वोट मारून आमकां कोणा सांगलो ना. आनी ही एकूच पार्टी जी पयशे दिनासतना 2 आमदार जिखून हाडले. आज तुम्ही जाणा काँग्रेसाक वोट म्हणल्यार बीजेपीक वयताय. आमी पयले पंचायत उलयले हे पावट एक धाकटे ZP इलेक्शनाक चान्स दिवपाक आनी आम आदमी मॉडल वयर काडपाक. मनीस हाडपाक जाय जो आमचे फायद्याक आमचे पोरचे लागून काम करतलो तो, नॉट आपल्या पर्सनल डेव्हलपमेंटा लागून. आणि हे पावटी पयले आमी सगळी मेळून ZP आमची इलेक्शन येता जेन्ना आमची पार्टी कोणूय तो जावं जेन्ना आमचो कोणूय मनीस तुमच्या मुखार दवरतले एक कॅन्डिडेट म्हणून हांव समजता तुम्ही सगळी ताका तेंको दितली. मुख्यमंत्री वांगडा जाल्ली बसके उपरांत थळावे आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकारान IITक वाडार येवची ना म्हूण लोकांक थंय वचून सांगिल्लें. तोंडी नाका बरोवन दियात म्हूण लोकांनी विशय लावन धरिल्लो. आयचे ग्रामसभेत थाराव घेवन सहमतान पास केलो. लोकांक नाका जाल्यार
तुमकां मिटींग नाका आनी सरपंचान आनी मिनिस्टराकूय नाका तेन्ना आमच्या सगळ्या लोकांचें एक निवेदन आसा यू पुट इट ऑन द रिकॉर्ड की बाबा हे तितून स्क्रॅप आनी हे लोकांक नाका आनी हांगा ही कोर्टा गांवांनी जावची ना हें रिजोल्युशन तुमी घेयात आनी इट इज तुमी नोटेड ऑन द रिजोल्युशनाची आमकां कॉपी दिया. Gram Sabha demands that the government of Goa immediately issue a formal written notification confirming that the IIT project at Koda stands correct, withdrawn, and that the said and shall not be used for any such project in the future. The Gram Sabha also urges the Umidad of Koda to seek and obtain such written confirmation before at the time of approving any proposal relating to the said land. Unique such official notification issued, the villagers and the Panchayat of Mithura Nirankar shall continue to oppose and resist any attempt to review or reintroduce the IIT project or any similar large-scale project in the area. Copies of this resolution shall be forwarded to the Honorable Chief Minister of Goa, the Secretary Revenue Government of Goa, the Collector South Goa, the Honorable MLA of Shiroda Constituency, the Administrator of Kundal, the attorney of the Umidad, proposed by, submitted by. Resolution was unanimously. आयतारा ही ग्रामसभा जाली आणि ग्रामसभेक तेंच्यांनी जो IITचो विशय आयलो आणि त्या पद्दतीन तेंच्यांनी आपले जे रेजोल्युशन आहा ते सरपंचाक सेक्रेटरीक वाचून दाखयले आणि त्या पद्दतीन एक रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलेलें आसा की हेच्या मुखार कोडार गांवान कसलोच IIT प्रोजेक्ट न्ही तर कसलोच इंडस्ट्रियल सुद्दां प्रोजेक्ट येवचो न्ही जेणे करून खंय तरी गॅजेटीचेर जो IIT प्रोजेक्ट हेजे फुडें जावं कसलोच इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवचो ना म्हणून गॅजेटीचेर घालून घेवचे गव्हर्मेंटान आनी त्या प्रमाणे जे रेजोल्युशन तेंच्यांनी घेतलां ते सरकारी माध्यमान जी डिपार्टमेंट आहा तांकां ते दिवपाचें आसा. बेतोडा विलेज पंचायतींतल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.